नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया गोंयच्या पद्दतीन तांदळाची खीर किंवा तांदळाचो पायस। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा एक माप सुरय तांदूळ घेतल्या। हाजे जाग्यार तुमी बासमती तांदूळ वापरल्यार जाता। ते आमी थोड्या उदकान 1 वराक लागून भिजत दवरया आनी मागीर तांचें तें उदक काडून कुकरान 3 ते 4 शिटी काडून घेवया। जाता तितले ते शीत बरें स्मॅश करून घेवपाक जाय। ताज्या उपरांत हांवें हांगा एक ल्हान नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, ती मिक्सरान घालून घेतला। तातून घालया 4 ते 5 वेलची, 1 कप भर घालता उदक आनी हें आमकां वांटून घेवपाक जाय आनी ताजो तो रोस काडून बरो पिळून घेवया आनी गाळून घेवया। आनी हो पया नाल्लाचो रोस काडून तयार जाल्लो आसा। हो आमी बरो पिळून गाळून घेतला। आता काडून सायडीन दवरया। ताज्या उपरांत ते कुकरान लायिल्लें शीत एका आयदनान काडून घेवया आनी अशें बरें स्मॅश करून घेवया। जाता तितलें स्मॅश करून घेवपाक जाय। ताज्या उपरांत तें स्मॅश केल्लें शीत एका कायलीन काडून घेवया आनी हांवें हांगा 1 वाटी दुदान थोडें केसर भिजत दवरिल्लें तें तातून घालून घेता। 1 ग्लास घालया उदक आनी हें आमकां बरें पैकी मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून घेता आनी अशें बरें स्मॅश करून घेवया। अशें बरें पैकी स्मॅश करून घेता। तें अशें बरें स्मॅश जालें म्हणटकच तातूंत तो नाल्लाचो रोस काडून घेतिल्लो तो थोडो थोडो करून घालून घेवया आनी अशें बरें मिक्स करून घेवया। अशें बरें धवळून घेता। अशें बरें पैकी धवळून घेवपाक जाय। तातूंत मागीर अर्द चमचो वेलचीचो पावडर घालून घेवया। अर्द वाटी घालता साकर, हांगा तुमी तुमच्या आवडी प्रमाणे घालात आनी हें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें धवळून घेवया। मागीर ताजें झांकणें घालून हे एक 5 ते 8 मिनटां खातीर शिजोवन घेवपाक जाय। 5 ते 8 मिनटां उपरांत पळयात ताका असो बरो खतखतो आयला। तातूंत मागीर आमी ड्रायफ्रूट्स घालून घेवया। मागीर ताका अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें धवळून घेता। हांगा हांवें दाटशीत खीर केल्या, तुमकां जाय जाल्यार तुमी पातळ केल्यार जाता। आनी अशे तरेन आमची तांदळाची खीर किंवा तांदळाचो पायस खावपाक तयार जाल्लो आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।